गोवन प्रावन्स रिसॉयस ही करपाक सामकी सोपी स्नॅक्स तशेंच खावपाकूय खूब रुचीक लागता। यो करया। सुंगटां पयलीं धुवन साफ करून तांचे अशे बरे बारीक कुडके करून घेयात आनी तातूंत इल्लें मीठ घालून मिक्स करून थोडे वेळ मॅरिनेट करपाक दवरया। कायलीन बटर मेल्ट करून तातूंत इल्लें तेल घालून तातूंत लसणीच्यो पाकळ्यो घालून त्यो बऱ्यो तळसून घेवया। मागीर तातूंत कांदो आनी हरवी मिरसांग घालून तोय बरो तळसून घेवपाक जाय। तातूंत मागीर ती मॅरिनेट केल्ली सुंगटां घालून 5 मिनटां भाजून तातूंत मिरयाचो पिठो, थोडी चीज, मैदा आनी इल्लें दूध घालून मिक्स करून हाजी एक बरी स्टफिंग तयार करून घेवया। मागीर थोडें मैद्याचें पीठ मळून ताका अशें लाटून घेयात आनी ताचे बारीक सर्कल्स कट करून तें स्टफिंग ताचे मदीं घालून सायडींतल्यान इल्लें उदक घालून हाका बरें सील करून घेवपाक जाय। ताका मागीर तांतयान बुडोवन काडून दोनी सायडींनी बरे पैकी ब्रेड क्रम्स लावन घेवया। कायलीन तेल गरम करून तेल बरें तापलें तशें ते एक प्रावन्स रिसॉयस तातूंत घालात आनी थोड्या वेळान दुसरे वटेन परतून हे आमकां बरें गोल्डन ब्रावन जायसर भाजून घेवपाक जाय। आनी तुमचे एकदम इजी गोवन स्नॅक्स प्रावन्स रिसॉयस खावपाक तयार।